सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक टू द चॅनल. फ्रेंड्स सगळीं कशें बरी आहाय तुमी? हांवूय बरो आहा. आनी हो आयचो हांव व्हिडिओ करता तितून हांव तुमकां शेअर करतलो यूकेची विजिटींग विजाचो प्रोसेस सगळो. हय. आनी सद्या आतां थंय भायर पावस पडटा दाखयता तुमकां. एक्चुअली हांव भायर वचपा आसलोलो आनी भायर वचून व्हिडिओ करपा आसलोलो. थंय दाखयता तुमकां. चोय फ्रेंड्स सगळो पावस येयलो थंय. आख्खो पावस थंय चोयलो केसो पावस येयलो आतां. तेका लागून हांव भायर वचपा पावलो ना. सो फ्रेंड्स फर्स्ट जो प्रोसेस आहा यूकेचो विजिटींग विजाचो तो जावन आहा VFX ग्लोबल. हय. थिंग वचून तुमी ऑनलायन पयलीं अपॉयंटमेंट घेवपा पडटा. VFX ग्लोबल म्हणलेले एक कंपनी ती एक. हय. ते सगळ्यांनी विजाचो प्रोसेस हँडल करता ऑल ओवर द इंडिया, आख्खे मिडल इस्टान आहा, युरोप आहा, अमेरिका, UK सगळ्याकू आहा ती. ते सगळो विजाचो अपॉयंटमेंट प्रोसेस आहा. विजा एप्रुवल जाले सगळे इच एंड एवरीथींग ते तुगेले हँडल करताय. हय थिंगा. आतां हांव तुमकां डॉक्युमेंट सांगता कितें कितें लागताय ते. फर्स्ट थिंग तुमकां पासपोर्ट जाय तुमगेली. हय. आनी ती पासपोर्ट 6 month वॅलीड आसपा जाय आनी ती घेवन पासपोर्ट जाली. सेकंड थिंग तुमकां फोटो जाय पडटाय क्लियर सारके 50x50 हो पासपोर्ट सायज फोटो जाय पडटाय. फोटो जाले मागीर तुमगेले बँकाचो स्टेटमेंट जाय. हय. आनी तेजेर मिनिमम 2 लाख तरी बॅलन्स आसपा जाय एकाउंटार. हय तेजेर. आनी मागीर तुमी एक कावल लेटर करपा पडटा. कावल लेटर म्हळ्यार कितें? तुमी UK तुमगे प्रपोजल कितें विजिटींगार विजार वचून खूंय रावतलीं वो तुमगे कोण सोयरी आहाय तेंगे घरा रावतलीं, हॉटेलार रावतलीं, हॉस्टेलार रावतलीं, तो सगळो एक आख्खो न्ही एक कावल लेटर करून तांकां दिवपा पडटा. थिंग सबमीट करपा पडटा. जेदोना तुमी इंटरव्यूआ वयता थिंगा. थिंग तुमगेले इंटरव्यू घेतले सगळें घेतले तुमगे डॉक्युमेंट्स आहाय तितले आनी करेक्शन सारकें चोयाय. तुमगे नांव जावं कितें जावं सगळे डॉक्युमेंट्स सोरायत जितले आहाय ते तुमकां डॉक्युमेंट्स सोराय. जावं आमगे आतां जे गोंयचे डॉक्युमेंट्स आसताय ते व्हरपा पडटा तुमकां. हय. थिंग एक्चुअली दिताय ते जेदोना तुमी अपॉयंटमेंट बूक करता न्ही तुमकां सगळें सांगताय तुमकां डॉक्युमेंट्स कितें कितें जाय ते टोटली. हय. ते मागीर गेले म्हणटच तुमकां थिंग मागीर तुमगेले इंटरव्यू जातलो. सगळे आख्खो इंटरव्यू घेताय आनी जी फॉर्मां आहाय ती सगळीं फुली इंग्लिशीन आसताय. हय. आनी ते तुमगे थिंग न्ही भितर मागीर ट्रान्सलेटूय आसताय. ट्रान्सलेटर ते तुमकां कोत्ताय ते बी भरलो आसताय थिंगा. तुमच्यान मागीर तें ट्रान्सलेशन करून घेवपा जाता. तुमकां समजना जालें कितें तें सगळें तुमच्यान जो पेपर वर्क आहा मागीर सिग्नेचर जाय पडटलो तुमगेले. मागीर सगळें इच एंड एवरीथींग ते तुमगे घेताय आनी तुमगेले बायोमेट्रिक्स कोत्ताय थिंगा. बायोमेट्रिक्स. हय. तें जालें म्हणटच सगळें अपॉयंटमेंट तुमगे जालें म्हणटच ती विजा न्ही एप्रुवला वयता. हय. एप्रुवला वयता. एप्रुवल जालें म्हणटच मागीर तुमकां मागीर मेळटा ती विजा. हय. केन्ना एक टायम रिजेक्टूय जाता. सो तुमगेलो बँक स्टेटमेंट जालो सगळें जालें तें सगळें प्रॉपर आसपा जाय. आनी हें हांव सांगत तें एकट्यागेलें इंडिविज्युअल विजा एकट्यागेली सिंगल पर्सन. आख्खे फॅमिली मेळना. एक विजा आख्खे फॅमिली मेळपा ना. भुरग्यां बायले जावं तेका हेका ना. इच एंड एवरी पर्सन सेपरेट विजा लागताय. बायले सेपरेट लागता, भुरग्यां सेपरेट लागता, घोवा सेपरेट लागता. हय. अशें करून सगळ्याक करपा पडटा आख्खो प्रोसिजर थिंगा VFX ग्लोबल म्हणटा थिंग सेंटरार थिंग वचून. हय. आनी तुमी सारकें सर्च कराय हेजेर गुगलार वचून सर्च कराय तुमकां VFX ग्लोबल म्हणटाय ते मेळटले सारकें. हय. आनी थिंग मागीर जो एमावंट आहा तो भरपा पडटा. आतां मिनिमम हांव तुमकां सांगपा गेल्यार तुमकां एमावंट कळटलो ते तुमी जेदोन तुमकां मेल येता थिंग सगळें इन्फॉर्मेशन डिटेल दिलो आसता कितू पेमेंट तुमी करपा पडटा. मिनिमम हांव सांगता $800 सपोज जाता इतले जातले. हय. आनी तेजे वयरूय जावपा शकताय. सो तुमकां जेदोना मेल येतलो तेदो कळटा तुमकां आनी तुमच्यान नाल्यार विचारपा जाता. VFX ग्लोबल जे एसिस्टंट आसताय तेंकां सगळें विचारपा जाता तुमी. हय. सगळें जालें म्हणटच मागीर तुमी विजा तुमगे एक पाटी एप्रूव जालें तुमकां सगळें न्ही मेल येताय. आख्खे मेल येताय. मेलाचेर ते तुमकां सगळें दाखयताय तुमगे विजा प्रोसिजर खूंय आहा कितें जालां. आनी मागीर सगळें जालें म्हणटच तुमकां पासपोर्ट कलेक्शन आपयताय. हय. थिंगा पासपोर्ट कलेक्शन आपयताय. इधर तुमकां पासपोर्ट ते कोरियर कोत्ताय. तुमी सर्वीसची तेश करून प्रिफर केल्यार तेश करून कलेक्शन जाल्यार कोरियर करून घराको विजा हें धाडटाय तुमगे पासपोर्ट धाडटाय. पासपोर्टीचेर विजा आसता. विजा 6 म्हयन्याची आसता. हय. आनी हांवें सांगलां चोय फ्रेंड एकट्या मनशा मिनिमम तरी एकटो मनीस वयतो जाल्यार मिनिमम 1 लाख तरी एकाउंटार आसपा जाय.
हय ते बी जाल्यार 20 दिसां 20 डेजां कित्याक UK मातसो एक्सपेन्सीव कंट्री पर डे तूं धर तूं £100 तरी हिंगा डिस्पेस जाता पूण £100 जायना तेजे लेस जाता पूण हिंगा ते भशेन गोवोरमेंटा हें आहा मिनिमम तरी धर तूं एक £30 £50 तरी जाता आसतले डिस्पेस हय तेश कोन्न मागीर तुमगेली टिकेट जाली हय टिकेट तुमी हूंय बूक कोत्ताय ती मागीर तुमी हॉस्टेलार रावतली हॉटेलान रावतली थिंग तुमच्यान सगळे एक कडेन बूक करपा जाता हय हॉस्टेल Airbnb आहा अगंड आहा मागीर जायते booking.com आहा डिफरंट हें आहाय मेक माय ट्रीप आहा मागीर Airbnb आहा तुमी हूंय सर्च करपा जाता थंय आहाय सगळे कडेन आहाय चोय डिफरंट हें आहाय तुमच्यान हॉटेलान रावपा जाता चीप हॉटेलान रावपा जाता मागीर एक्सपेन्सीव हॉटेलान रावपा जाता हॉस्टेलान रावपा जाता अदरवायज तुमगे कोण सोयरी हाय कितें तुमी थिंगाय रावपा जाता पूण तें सगळें हूंय रावतली कितें रावतली तें पयलें लेटरार मेन्शन करपा जाय हय आनी आतां सगळें जालें तुमी आतां गेली करन्सी तुमी एक्सचेंज करपा पडटली तुमकां तुमी हूंय भोंवपा वयता थिंगा हय तुमी आतां UK येतली सो तुमकां हूंय तर भोंवपा जाय करन्सी जाय हिंगाची आतां तुमी हिंगा तुमगेलें डेबीट कार्ड यूज करपा जाता तुमगे तर इंडिया अकावंटार कितू आहाय ते पळय हिंग मागीर तेंगे एक पाटी चार्जीस काट जाताय तेंगेले हय आनी तुमी थोडी तरी करन्सी एक्सचेंज करून तुमगे हातीन दवरपा पडटली एअरपोर्टार जावं कितें सीम कार्ड घेवपा कितेंय घेवपा हय आतां कितू लागता तो डिस्पेस तो तुमकां खबर हय आतां इंडियन हितूनय तुमी ट्रान्जॅक्शन करपा जाता कन्वर्ट करपा जाता अमेरिकन डॉलरांनी ट्रान्जॅक्शन करपा जाता ते पयशे कन्वर्ट करपा जाय बेटर तुमकां खंयचे करन्सी आहा तेश कोन्न हय आनी हिंग म्हणटा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ट्रेन आहा बस आहा टॅक्सी आहा लोकल टॅक्सी मागीर उबर आहाय बोल्ट आहाय मागीर डिफरंट हिंगा आहाय सर्विसीस आहाय हय बाकी तें भोंवता हाता जेतात तें तुमचेर आहा तुमगे बजेट तुमगे हेजेर आहा आनी एअरपोर्टार पावलो म्हणटात एअरपोर्टार तुमकां सगळें इमिग्रेशन जें आसत तें थिंग तुमकां सगळें आख्खी डिटेल्स वयतली कन्फ्यूज जायना काय बिंदास राव सुसेगाद राव कम्फर्टेबल राव आनी थिंग कितें हिसाबताय तो आन्सर दी आनी तुमगे सगळें टिकेट दाखोय एक टिकेट जाय वचपाक ती कन्फर्म येवपाक रिटर्न टिकेट आहा ती दाखोवपा जाय कितू दीस तुमी रावतली हूंय रावतली सगळें इच एंड एवरीथींग तुमकां एअरपोर्टार दिसतलें जे UK ऑथॉरिटीज आसता ते पुलीस आसता ते UKचे हय सगळें दिसता आमकांय सांगलेलें हय तेश करून सगळो हो आख्खो फ्रेंड प्रोसेस जाता विजिटींग विजाचो उगडास तर VFX ग्लोबल हय तें सेंटर थिंग सगळें कोत्ताय आनी थिंगा तेंकडे शेंगेन विजाय प्रोसेस कोत्ताय ते शेंगेन विजा म्हणटाय ती डिफरंट आसता तितून आख्खे युरोपियन कंट्री तुका भोंवपा मेळटा अमेरिकन कंट्री भोंवपा मेळटा शेंगेन विजा प्रोसेस डिफरंट UKचो हो विजा प्रोसेस आसा तो डिफरंट आसता हय ग्रूप विजा तुमकां मेळपा ना आख्खी ग्रुपा सगळे तुमी वचपा सोदताय जाल्यार आख्खे फ्रेंड ना पर पर्सन इंडिविज्युअल विजा आनी ती विजा सिंगल विजा एक विजा सेपरेट आसता हय तुमी पेरंट्सान तुमगे वतलो सेपरेट प्रोसेस आसता जाल्यार तुमच्यांनी कोणें तुमकां स्पॉन्सर तरी कोत्ता जाल्यार विजा बी जाल्यार तें एक डिफरंट प्रोसिजर आसता तुमगे कोणें फॅमिली मेंबरींग आहा तो तुमकां स्पॉन्सर कोत्ता तो डिफरंट प्रोसिजर आसा तेजेर हांव विडियो कोत्तलो कित्याक म्हाका न्ही बरो एडवायजर जाय हिंगाचो कित्याक एडवायजर तर मेळ्ळें न्ही हांव तुमकां सगळें परफेक्टली हांव शेअरिंग कोत्तलो एडवायजर जाय हांवूय तोच फायंड कोत्ता एडवायजर म्हाका कोण मेळटलो काय म्हूण पूण हांव हेजे फुडल्यान बरे विडियो हाडपाक तुमकां ट्राय कोत्ता हय UKचे सगळे पासपोर्ट कशें करून जाता सगळें हांव इच एंड एवरीथींग डिफरंट कितें आहा तें हांव तुका आमकां हे विडियोन तुमकां हांव शेअर कोत्तलो मुखार अपकमींग जे मुगे विडियोज आसताय ते सो हें सगळें इन्फॉर्मेशन आहलो फ्रेंड्स UK कांय हें जायना काय बिंदास रावय भोंवपाकूय येवपा जाताय कामाक तुमच्या कामाकूय येवपा जाता कामां येताय तो प्रोसेस सेपरेट आसा फ्रेंड्स ती तर प्रॉपर पासपोर्ट करून येवपा पडटा पोर्चुगेज पासपोर्ट हय मागीर तुमगे हिंगा परमनंट एक कार्ड जाता हिंगा रेजिडेंट कार्ड जाता आनी तें सेपरेट आसता प्रोसेस हय हो सेपरेट हो जस्ट विजिटींग विजाचो आनी विजा 6 म्हयन्या तुका वॅलिड आसता विजिटींग विजा मागीर स्टुडंट विजा आसता सेपरेट आसता स्किल्ड वर्कर विजा आसता हय सगळे विजा आहाय तेंचेर प्रॉपर हिंगा न्ही लेबर हें आसता लेबर पार्टी आतां हिंगा जो PM आहा न्यू PM जालो तेंच्यान सगळें हें केलो आहाय सारकें अकॉर्डिंग टू दॅट रुल्स केलो आहाय खंयची विजा हूंय कितें आनी सगळें हें आसता प्रॉपर कळ्ळें तुमकां फ्रेंड्स हांव कितें सांगपा सोदिता तें सो तुमकां तरी भोंवपा जाय ये भोंवय आनी चोय कॅश करून कितें तें हय जस्ट करन्सी मातसो आसपा जाय हिंगा एक्सपेंडिचर जालें इतलें बाकी तुमच्यांनी सगळो प्रोसेस आसा तो VFX ग्लोबल आसून करपा जाता आनी हांवें जायते विडियो केल्या वचून वॉच कराय
डिफरंट हावज रेंट जावं आनी कसले सुपर मार्केट कॉस्ट ऑफ लिविंग जात केले वचून चोया फ्रेंड्स. सो आयचे हितून व्हिडिओन इतलें मुगेलें इन्फॉर्मेशन कशें लागला कमेंट कराय, मातसो शेअर कराय. कोणाक कितें सुबेज नॉलेज आहा कितें मातसो कमेंट कराय, सो ते दुसऱ्या लोकांक कळपाक बरें. सो फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स, मोग आसूं आजचे व्हिडिओन इतलें. मेळया आमी नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन टेक केअर. बाय फ्रेंड्स.